दर एका मनशाक आसा आपलें नांव. तेच परी सगल्यांक आमकां आसा जल्माचो गांव. सगल्यांचो देव आमचो एक कोण वेगळ्या नांवान पाचाता. धर्माचे वाटे सावन जालीं आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव. पांचकांती सोडून आमकां देवाचो पूत मनीस जालो. जिव्या देवाची वळख दिवन जेजून आमचो मोग केलो. असलोच दुन्याव नासतना ताका सोयतानाचो मार घालो. हेमकोंतांतली सोडवण दिवन जेजू खुर्सार मेलो. मारप जावन नासली वस्तेक लोजेची. ताचेर काय घालेत कुडचोर उमेदोराची. रगत सगल्याक वावरले खिळाय तोच कूड जेजूची. जेजू मरण करी जालो निशाणी क्रिस्तांव धर्माची. 2000 वर्सां फाटीं ही घडलेली घडणी. बाप्तिस्म घेवन जेजूची फाटलाव दारां जाल्याव आमी. उसाचे कुरू काडून रोजां सुरू करता भावांनी. तरी पूण ताचो अपमान करता वायट येतोच तांणी. आमच्या घरांनी आल्तारार आमी दवरतांव कुरी. पुर्वजांनी गांवांनी मोळ्यांनी बांदले कुरी. इगोजेची मित्री फोंडार आमच्या लायतात कुरी. देवस्थानां कित्याक आयज मनीस मोडटात ते कुरी. जेजू कुसार मरण सालवार केलो मनशा. तोच मनीस खुर्सा कायज मारूंक सोदता कोनशा. पुरोम आमचो भ्रश्टाय नाकाय पुरोन त्या पयशा. आकांतां तुका पावतलो सदांच मानली.